होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप। इस्रायेला सर्वेस्परा तुझ्या देवाशी परतून ये, कित्याक तुझ्या अपराधाक लागून तूं पडलोय। सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा, आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा ताचो स्विकार कर। बैलां बदलाक आमच्या वंटाच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता। आसिरियाच्यान आमची सडवण करूंक जायना, घोड्यांचेर आमी आनीक सावार करचे ना। आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची ना। तुजे थंय अनाथांक दया लाभता। हांव तांचे अविश्वासपण पयस करून तांकां बरी करतलो। सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो, कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला। हांव इस्रायेलाचेर दवा परी पडटलो, सालका भाशेन तो फुलतलो आनी लेबनोनाच्या देवदार रुखा परी तो फाळां घेतलो। नवे फांटे ताका फुटतले, ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबनोनाचो परमळ आसतलो। म्हजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली, ती परतून गंवाचें पीक काडटली। एके दाखवाली परी ती फुलतली, लेबनोनाच्या दाका सोऱ्या परी ती प्रसिद्ध जातली। एफ्राईमाक मुर्ती कडेन आनीक कसलो संबंध आसा? हांवूच ताचे मागणे आयकता आनी ताका राखता। हांव एका 5व्या सारू रुखा सारको, म्हजे वरवीं तो सुफळ जातलोय। जो कोण शानो आसा तो ही उतरां समजून घेव। जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकूं, कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट। प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात, पूण पातकी मनशां तांचेर आदलोन पडटात। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। श्लोक। म्हजें तोंड तुजी कीर्तन वाडतलें। म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता, म्हजे पाताक आसा सदांच म्हजे मुखार। तुजे विरोध तुजे एकल्याचेच विरोध हांवें पाताक केले, जे तुजे दिश्टीन वायट ते हांवें केलें। देखून तूं न्याय निर्णय करताय तेन्ना नितीवंत, फर्मान दिताय तेन्ना सुखी बीन। श्लोक। म्हजें तोंड तुजी कीर्तन वाडतलें। संतोशाचो आनी उल्हासाचो नाद म्हाका आयकूंक दी, आनी तुवें फूड केल्ली हाडां नाचतलीं। म्हज्या पातका मुखार तुजें मुखामोळ लिपय, सगळे म्हजे अपराध पुसून काड। श्लोक। म्हजें तोंड तुजी कीर्तन वाडतलें। तुजे सडवणेचो संतोश परतून म्हाका दी, उदार आत्मो म्हजे थंय थीर सांबाळ। खोट्या मनशांक हांव तुजी वाट शिकयतलो आनी पातकी तुजेशी परतून येतले। श्लोक। म्हजें तोंड तुजी कीर्तन वाडतलें। मरणांतलो म्हाका निवार देवा म्हज्या तारोका, आनी म्हजी जीब तुजी नीत गाजयतली। दुखेस्त आत्मोचो देवाक मानवता तें बलिदान, दुखेस्त आनी खालत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय। श्लोक। म्हजें तोंड तुजी कीर्तन वाडतलें। सामातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। पळया, हांव तुमकां वागता मदें बकरे कशे धाडटा। देखून सर्पा बरी चातूर आनी पारव्या बरी सादे बोळे जाया। मनशा लागीं सत्रायेन चला, कित्याक ते तुमकां नितीसभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनेगोगांनी तुमकां जेरबाद मारतले। म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार झडतेक रावयतले, पूण तांकां आनी हेर जातींच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात। तुमची झडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात, कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळीत जातलें। कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बागार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोस तुमचे उदेशी उलयतलो। भाऊ भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवीशी मारच्याक धर्ण दितलो। भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडतलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं। आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर सोमेस्त तुमचो द्वेश करतले, पूण शेवट पर्यान थीर रावता तो बाचाव जातलो। एक शहरांत तुमकां दग दितना आनी एक शहराक फोळन वसा। खरेंच हांव तुमकां सांगता, मनशापूत येवचे आदी इस्रायेलाची शहरां तुमी भोंवून काबार करचे नात। देवाचे उतर हे वाकान्नी तुका क्रिस्ता।